मिडियाच्या मानाचेर तुमकां सगळ्या संवसारांतल्या भाव भयणांक जाणट्या नेणट्यांक आनी बारकेल्या चिटल्या पिटुकल्यांक स्काउट मास्टर गोपीनाथ गांवसाचो तुमकां नमस्कार। आयज आमी मानाचेर स्काउट मास्टर आनी शाळांनी चलपी स्काउट गायडाचे उपक्रम बघूया आनी आमचो आयचो मान स्काउट मास्टराच्या ट्रेनिंगेंतल्यान बघूया। भारत स्काउट गायड ही संस्था फाटली 100 वर्सां जावन गेली सामाजिक बळाचेर बरा काम करीत आसा। भारत स्काउट गायडाच्या गायड फाट्याक अंदू 100 वर्सां पूर्ण जाली म्हणून आनी पयलेच फावट गोंयांत भारत स्काउट गायड गोंय राज्य फाट्यान कप्स आनी बुलबुल हो नवो मुळाव्या शाळेंतल्या भुरग्यां खातीर उपक्रम सुरू जावचो म्हणून खास 8 दिसांचा प्रशिक्षण शिबीर केप्यां तिळामळ गांवांतल्या निर्मल नेचरांत जाल्ला। स्काउट मास्टर्स कप्स आनी बुलबुल फ्लॉग लिडरां खातीर ह्या प्रशिक्षण आसला। गोंयभरासून हायस्कूल आनी प्राथमीक धरून 30 शाळांतल्या शिक्षकांनी वांटो घेतलो। ह्या शिबिराचा उद्घाटन स्काउट ट्रेनिंग कमिशन गोंय राज्याचे डायगो फर्नांडीस, सचिव जेम्स फर्नांडीस, गायड फाट्याच्यो ट्रेनिंग कमिशनर एलिझाबेथ मास्कारनस, गोंय स्काउट गायड फाट्याचे चीफ कमिशनर PR नाटकर्णी, TE फिलिप्स, तुकाराम नायक हे सगळ्या ट्रेनिंग अधिकाऱ्यांच्या हजेरेंत शिबिराचा उद्घाटन झाला। 8 दिसांच्या या प्रशिक्षण शिबिरांत संस्कार, सामाजिक बांधिलकी, निसर्गाबद्दल जतनायेचो विचार, धाडस, जनसेवा, शिक्षण, कला आणि संस्कृताय, शिस्त, जबाबदारी, मनीसपण आणि स्वाभिमान या सगळ्या गजालींचा प्रशिक्षण दिला। सगळ्या शिक्षकांनी उमेदीन तेतून कसो भाग घेतलो तो बघात। भारत स्काउट गायड कमिशन गोंय राज्य सचिव जेम्स फर्नांडीस म्हणटा ह्या प्रशिक्षण भुरग्यांचो फुडार पडजळीत करतला। हो कोर्स 7 दीस निर्मल नेचर कॅम्प साइट हांगा चालू उरतलो। ह्या कोर्सांक भितर आमचे महाराष्ट्र साकून खेरीत ट्रेनर्स आयिल्ले आसात आनी आमचे खास गोंयचे ट्रेनर्स ह्या ट्रेनी टिचर्स जे आसात तांकां वेगवेगळे आमचे स्काउट गायड पद्दती वयर तांकां हांगा प्रशिक्षण हे 7 दिसांचे चालू उरतलें। जाणे करून ते आपल्या इस्कॉलांक गेले म्हणटकच आपल्या ह्या माणकुल्या प्रायमरी सेक्शन कब्स आनी बुलबुल हांकां बरे तरेन हे प्रशिक्षण त्या भुरग्यांक दिवंक ती शकतलीं। जे मेरेन आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक ह्या मुखार आनीक 4 वर्सांनी जी आतां 6वेक जी स्काउटिंग गायडिंग जे भुरग्यांनी घेतलां तांकां राष्ट्रपती पुरस्कार मेळोवपाक हें खूब गरजेचें ठरतलें। हे तुमकां सांगना भारत स्काउट गायड जो आसा तो भारत स्काउट गायड टिचरांक आनी सबंद गोंयांतल्या भुरग्यांक ज्यांच्यांनी स्काउट घेतला गायड घेतला तांकां अशा प्रकारे ही ट्रेनिंग दिता जे भुरगे आयुश्यांत कसलो तरी प्रसंग येयलो जाल्यार केन्नाच फाटी सरचे ना आनी कसल्या प्रसंगाक तोंड दिताले। ही ट्रेनिंग हांगासर तिळामळाचेर निर्मल नेचरांत घेतल्या आनी कशे बघा लोक हे जे सबंद गोंयासून टीचर जे येयले तांचे कशी ट्रेनिंग केली ती बघात आनी हे मास्तर जाता आनी शाळेंत शिकयतात न्हू जाल्यार भुरग्यांचं आयुश्य पावरफुल। Whether dead evaluation is correct or what we submit according to the what we GPRF report. Just yes, good point. Finally, what happened? We rely upon the heads of the institution, but heads of the institution should take care of all such things. I, as the head of the institution, I always give 2 continuous parade for once in a week. 2 continuous parade because it helps a lot. Possible within 30. By the time you assemble on the because scouting guiding cannot be classroom activity. This subject cannot be taught in the class in the within the 4 walls. Convert the marks into grades and submit the grades. That is what is expected. Maintain a register about the progress of the child. And each scout or a guide is supposed to have a test card, which is a proof for any authority that you have done the evaluation of the child. It would be a crime. There was a man called Baden Powell, the chief scout of the world. Now he has become a true friend of you. To work with this guide group, maybe in training time we shout them something for discipline, calming time, other things. You will be welcomed as scout or guide. Many of you willingly must have attended. Some of you must have been persuaded by your heads. Very few of you must have been compelled to participate. Improvement in you
forget about the improvement that you would do in the student, but as an individual, all of you must have seen the improvement, the personality development, the leadership development amongst you. This is what happens in Scout Guide. How are my students in public life? How are they as individuals, parents? How are they as whatever profession, vocation, job they accept? Recently, over the years, all of you must be speaking, this everything takes place in scouting. And it is said that you learn cooking. And in every soul, some brightly burning, some dark and cold. The tide and moon, hold up your candle for all to see. Take your candle, to light the world. King Gango, King Gango, what's that? King Gango, King Gango. Hela, hela, shela, hela, shela, hela, oh. तिळामळावरसून आमच्या मयूर नायकान स्काउट गाईड मास्टरांबरोबरच बरोच कसरती केल्यो. संवसारांतल्या भावांनो आनी भयणालो, तुम्ही आता फाटी सरान आहात. तुमची भुरगीं जर शाळेक जातात, मुळावे शाळेक म्हणा, हायस्कुलाक म्हणा, हायर सेकंडरीक म्हणा, जंय जंय स्काउट अँड गायड आहा थंय तांकां धाडात, तांकां शिकांक दियात. कारण ह्या शिक्षण आयुष्यात खराच जीवन शिकयता. अशा प्रकारचं शिक्षण मी आता 8 दीस शिकलोय. हें शिकता शिकता आणि हें शिक्षण बघता बघता गांवकार वाड्यार परबांच्या घराचो मोठो एक बरो कार्यक्रम जाता. ही रामनवमी जाता. ही रामनवमी म्हणजे सामकी बघपा सारकी जाणट्यांनी शेकड्यांनी वर्सां पासून राखून दवरल्या. मुळगांवां शेकड्यांनी वर्सां झाली परबांच्या घराण्यात रामनवमी उत्सव मोठ्या हौशेन आणि भक्ती भावान जाता. ह्या गावात कौला आणि रामनम एकाच दिसा ये असली म्हणान रामनम कोण करतलो असो प्रश्न निर्माण जालो आणि तेन्नापासून परबांच्या घराण्यात ही रामनम सुरू आसा. आता ही रामनम जरी घरात जाता तरी ती संबंध मुळगांवच्या लोकांची जाल्या. सगळे लोक भक्ती भावान येतात आणि रामनम साजरी करतात. रामनवमी निमतान रामलीला पुस्तकाचाय वाचन जाता. ह्या पुस्तक वाचनात तेजो अथर्य सांगपाची परंपरा आसा. ह्या परबान राखून दवरल्या. ह्या वाचन आयकाक गावातले लोक येतात. ऐकता राम नाम स्मरण कौशल्येने उघडले नयन तो जगदा भास संपूर्ण रघुनंदन रूपा दिसे. त्यावेळी राम नामाची ज्यांना ध्वनी उच्चारली पुढे दशरथ त्यावेळी कौशल्या जराशी शुद्धी दिले आणि नेत्र उघडले तर म्हणतात ते का रामरूपाने म्हटलं नटलेले असा. म्हणजे मी स्त्री का पुरुष हे सुद्धा तिका भान ना. वीणा बोले पतित पावन सीताराम, नारदाचा वीणा बोले पतित पावन सीताराम. शंकराचा डमरू वाजे रघुपती राघव राजाराम, शंकराचा डमरू वाजे रघुपती राघव राजाराम. धी असंख्य जवळी कर जोडुनिया ज्या संगतीने तुटली झणी मोह माया. ज्याचा प्रसाद मिळता भयते कशाचे मी वंदितो. कारुण्य सिंधू भव दुःखहारी नवीन शंभो मदकोणधारी.
सदाशिव परबान रामनवमी बद्दल सांगला तर असा. ही रामनाम गांवची रामनाम असली असे जाणटे सांगतात की पयलीं आमची कौला आणि रामनवमी एकाच दिसा येता आणि ही रामनवमी कोण करतलो असो तेंचे थंय प्रश्न येयलो, गांवान मांडलो. तेन्ना आमच्या जाणट्यांनी थंय वचान तेंच्यांनी सांगलें की आमी करता म्हणून ती. आणि त्या वेळे पासून आज पर्यंत ह्या मदल्या गेल्या घराण्यात ही रामनवमी साजरी केली जाता आणि सगळे गावचे लोक येऊन आपल्या मुळगाव गावचे लोक येऊन ही साजरी करतात. आमच्या मुळगावच्या उदय परबान रामलीला वाचन खऱ्या अर्थान रामनवमी साजरी केली.